आकर्षण अशा खातीर की आमची जी संस्कृती आसा, आमचे जे संस्कार आसा, आमचे जे लोक जे सगळे जगभर देशांत आनी बाकीचे कडेन आसा आनी बरे बरे पोस्टाचेर बरे ते काम करता. मडकय गांवचें जें वैशिश्ट आसा तें हे आमचे टिकयल्ले संस्कृतीक आनी जे आमचें वातावरण आसा, आमचे भुरग्यांचेर जावपी संस्कार आसा तातूंत आसा. ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून हांव आमचे जे शिक्षक आसा, शैक्षणीक संस्था जे भुरग्यां खातीर कितले काम करता तांकां मना पासून धन्यवाद दिता. आज म्हाका दिसता हे सोसायटीक 53वें वर्स. गेले काही वर्सां आदी 50 वर्सां आमी ह्या सोसायटीची सेलेब्रेट केल्ली आसा. ह्या सोसायटी पासून आमच्या गोंयांत जे मडकयचे भुरगे जळी तळी बरे बरे पोस्टाचेर जे आसा तुमकां बरेच लोकांक खबर आसतली. ही सोसायटी जरी कोणें म्हणलें जाय ती गरीब सोसायटी आसा म्हणून, पूण आमचे सोसायटीक विद्यादान करणारी जी भुरगीं आसा ती गरीब ना. आज जळी थळी बरे बरे हुद्दाचेर जे पळय डायरेक्टर्स, PI, डेप्युटी कलेक्टर जे दिश्टी पडटात ते हे सोसायटी मुळे. आनी हे सोसायटीचे शिक्षक वर्ग आतां आसा, पयले आशिल्ले, काही हयात आसा, काही हयात ना. सोसायटीचे काही संस्थापक सद्या चडशे आज हयात ना, थोडे काही हयात आसा. आनी ह्या सोसायटीच्या फाटल्यान एक व्हडली प्रेरणा आसा. सोसायटीचें नांव जरी नवदुर्गा विद्यालय, नवदुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल जरी आसलें जाय जाल्यार आज आमचे कडेन सोसायटीची जी जागा आसा ती जवळ जवळ दोनी जाग्याची 80,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. आनी तुमच्यांतले तर बरे भुरगे फुडें शिकले सारके ते जाले जायत. आज हो जो कॅम्पस जो आसा त्या कॅम्पसाचो बरो उपयोग तुमच्यांनी करूं शकता. आतां हांगा उल्लेख केल्लो आसा की कॅरियर गायडन्स, आनी म्हाका दिसता की कॅरियर गायडन्स जे आसा ते भुरग्यांक 8वे पासून तांकां ज्ञान दिवपाक जाय. म्हणजे कितें कितें कॅरियर फुडें आसा, मागीर तें कशें घेवपाचें आनी तें घेवन तांकां तेजो कसो तेंच्यांनी पळोवपाक जाय फिल्डान वचून की तें ज्ञान आपलें परवडटलें काय ना, आपलें घेवंक शकता काय ना, आनी ताचो कसो फुडार आसा हें करपाक. आनी हेजेर चड वांटो म्हणजे पेरंट टिचर असोसिएशन जे आसा पळय तांकां रिक्वेस्ट करता हें तांकां भरपूर ज्ञान हेजेर दिवचें. आनी हें ज्ञान खूब जाणां कडेन आसा, पुस्तकांनी आसा आनी जाल्यार तज्ञ लोक आसा तितून आसा. आनी ते तर तुमी टिचर्स एसोसिएशनान ते घेवन तांकां दीत जाल्यार हें खूब फुडें भुरग्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमचे हायर सेकंडरी 29 वर्सां जातली जुनान 2017. आमचे हायर सेकंडरी रिजल्ट 79% आयिल्लो आसा. 42 भुरग्यां भितर 33 भुरगे पास जाल्ले आसा, सक्सेसफुली पास जाल्ले आसा. आनी ह्यान फुडें सुद्दां हेज्याकून बरो रिजल्ट हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. त्या खातीर पावला आमकां आमच्या मॅनेजींग कमिटीच्या मेंबरांची साथ आसाच, आमच्या टिचर जे लॉयल आसा, डेडिकेट आसा तांची बी आमकां साथ आसा, बोर्ड मेंबर्स आसा तांचे पावला आमकां गायडन्स आसा. सगळ्यांचे हांव देव बरो करूं म्हणटा. आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमी सगळे जाण एकठांय मेळोन ह्या संस्थेच्या उदरगती खातीर बरें काम करुया इतलेंच हांव मागता.